किती तूर डाळीची रेट किती आहा आणि पहिली किती आसली? सध्या बरी तूर डाळ आसा 180. पहिली ती 160 170 आसली. मातशी आतां वाडल्या रेट. आनी बाकीचो सगळे स्टडी आसा. तांदूळ मातशे वाडपाचे अशें चिन्नां दिसता. आतां पळया आतां सरकार खंयचे येता आनी ते कितें करता तें पळोवया. लोकांक दिलासा दिता काय ना ते. सध्या तांदूळची रेट किती आहा सध्या? सध्या तांदूळ सोना मसुरी आसा 50 to 55 रुपीज हेच्या भितर आसा. मागीर जिरा रायस आसा ते 70 to 75 हेच्या रेंज आसात. आतां अशी आयकल्या की तेंचो मातसो रेट वाडपाचो आसा अशें म्हणून. आणि पाम तेलाची किती सुरू केली? पाम तेल सध्या स्टडी आसा मातशें रिवर्स आसा. पाम तेल कमी रेट जाल्या. कमी झाली मातशी. हा. किती रुपये कमी आहा? एक पॅकेटा फाटल्यान एक 5 रुपया. आणि सध्या गिरायक कशें आहा काय? गिरायक पूण स्लो आसा. तशें व्हडले अशें तेजी अशी गिरायकांक ना. पळोवया आतां थोडे आतां पेरंट्सूय म्हणजे घरान भोंवपाक बीन गेल्या त्या खातीर गिरायक आतां स्कूल सुरू जावन आतां चालू जाता जाल्यार पळोवया गिरायक बरें आमकां. आतां कितें जाला सद्या गांवठी मिरसांग देंवला म्हणजे कितें थोड्यांक खबर नासता कितें थोडे भायले हाडून विकता ते 300 200 विकता. हे प्युअर हरमल आहा ते 1200 हाडलेले न्हू. ह्या टायमार मातशे मिरसांग चड हे जाले म्हणून ह्या टायमार मिरसांग मातशे कमी जाले 500 किलो जाला. थोडे येवन म्हणटा बाजारांत कमी मेळटा ते कमी कांय ना. बेश्टे लोक कितें सांगता 300 200 त्या ना सारके 500 रुपया जाला. 50-60% दिवली. 50% देव 1200 आले ते 500 जाले सारके तयार जाला. आनी बाकीचे सगळे आहा ते तशें आहा. कित्या खातीर दिवली आसतली? देवले म्हणून आतां कितें जालें म्हाका दिसता आमचे ते वेपारी आतां घालता न्हू तो म्हणटा कितें मिरसांग खूब येयली म्हणटा. पोलू अशी मातशी कमी आसलेली न्हू ती ना म्हणजे ह्या टायमार खूब येयली म्हणून देवली म्हणटा. इतकेंच आनी कांय ना. आनी सगळे बाकी सगळे आयटम तशे आहा. मसालो कसो आहा किलो आतां? मसाले सगळे सेम रेट आहा सगळे. लवंगा खसखस फक्त खसखस एक म्हारग आहा. हय. तो वर्साचो 2000 किलो आसता. तो केन्ना देवान आनी वयल्यान बरो आसता ते. आतां कसो आहा? आतां सद्या 1600 जाला. तो मातसो देंवला आतां तो. आनी बाकीचे सगळे हे मिरया हे बी सगळे सेम रेट. कोणफीर बी सेम रेट 240 अशें आनी ते आहा सगळे आनी कांय ना. तुमी आतां पणजे मार्केट खूब वर्सां विकता हांगासर सो गिरायक कशें कितें आहा सध्या ह्या सिजनाक? सद्या हे सिजनाक गिरायक कितें जालें मिरसांग देंवली म्हणून मातसो गिरायक आमकां मार बसलो इतकेंच. मिरसांग मातशें वाडलेले आसतना मातशें गिरायक करपाक मजा दिसताली आनी लोक एक्स्ट्रा व्हरताले. आतां देवाना फुडें लोक व्हरोंक सोदिना कित्याक लोक म्हणटा की आतां 500 जाल्या न्हू आनी 8 दिसांनी म्हणटा आनी देंवतली म्हणून व्हरोंक सोदिना. तरी पूण आतां गिरायक हे सिजनाक मातशें जालें बरें म्हणून तरी पूण लोक येवपाक कित्याक रोड बी फोडला न्हू म्हणून लोक येवंक सोदिना अशें कित्याक प्रॉब्लम जाता गाडी पार्किंग मेळना हें जायना म्हणून लोक म्हणटा कितें विचारले कस्टमर आमी कित्याक खूब दिसांनी येयला कस्टमर म्हणटा कित्याक रोड फोडला थंय येवंक मेळना पार्किंग ना म्हणून इतके प्रॉब्लम आसा ती मातशें गिरायकांक मार भरला आमकां. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.